चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरें देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या मणकामती कार्यावळींक तुमकां समेस्ताक माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आयच्या ह्या कार्यावळींत असोच एक तियात्राचो मोगाचो मनीस जाका तियात्र न्हिदेंत आनी सपनांत म्हणटा तशें दिसतात आनी तो तियात्राच्या मोगान इतलो पिसो की तो कितेंय कुशीक दवरून ह्या तियात्राच्या फाटल्यान वेता. म्हणटच पास्क्वाल फेर्नांडीस, पास्क्वाल de चिकाली ह्या नांवान ताका वळखतात. पास्क्वाल बाब, आयच्या कार्यावळींत माय मोगाचो येवकार. थँक्यू. देव बरें करूं चेतन बाब. चड खोशी जालो तुवें म्हाका तुमच्या स्टुडियोन हाडलो म्हणून आनी म्हजो हो इंटरव्यू घेवपाक. तशेंच देव बरें करूं म्हणटा हांव प्रुडंट मिडियाक. देव बरें करूं. खरेंच पास्क्वाल बाब, आमकां खूब पयलीं मेळोंक जाय आसलें पूण शक्य जावंक ना, कांयच परवा ना. आयच्या ह्या कार्यावळींत आमी सुरवात करता आसतनाच तूं तियात्राच्या मोगान कसो पडलो? हांव तियात्राच्या मोगान पडलो म्हणजे भुरगेचपणी आमी पयलीं वास्को रावताले. म्हजो डॅडी एमपीटीन कामाक आसलो आनी तिजो ते नटराज थिएटर म्हणून आसलें. सो आमचो डॅडी आमकां सदांच तियात्राक व्हरतालो. जेन्ना ते आल्फ्रेड रोज, प्रेम कुमार सगळे तियात्र दाखयताले तेन्ना आमी ते नटराज थिएटरान सदां आसतालीच तियात्राक. सो तेन्ना जेन्ना हांव एक 7 वर्साचो आसलो पळय तेन्नाच्यान हांव तियात्रा सारको मोगान पडलो सारको. आनी मागीर आमी जेन्ना शिफ्ट जाली आमच्या घरा बार्देस कोलवाडे, सो तेन्ना म्हाका ती तियात्राची इतली उर्बा येयली की हांव सगळे तियात्र म्हापशा येता तितले पळोवंक लागलो आनी म्हजी तयारी करूंक लागलो. तशेंच हांवें जायते स्किट्स बी बरोवन आमच्या गांवान कोलवाळे दाखोवन हांवें म्हजो हें रेडी केलो की केन्ना ना केन्ना हांव जाम मारतलोच म्हणून ह्या फिल्डान. पळय पास्क्वाल बाब, खरें आमच्या जिवितांत असो लेट असो कांय असो ना. आमच्या जिवितांतलो निमाणो खीण मेरेन आमी कितें तरी शिकतात आनी आमी आयज शिकत वेतात. जेन्ना तूं एमपीटीन काम करूंक लागलो आनी तुंय काम करून तुज्या सांगाताक आनिकूय जायते एमपीटीन काम करताले जे पालकाचेर न्हेसताले, तेवूय तुका एक खंय तरी एक आदार सो मेळलो तांचोय आनी तूं पालकाचेर पावलो. तुवें स्वताचो तियात्र पयलो हाडलो काय तूं दुसऱ्याच्या तियात्रान न्हेसोन पालकार आयलो? ना, हांव जेन्ना एमपीटीन जॉयन जालो तेन्ना जायते कलाकार पयलेच आसले, जसो आमचो लेट मारियो बेनेजीस, मॅक्सी पेरेरा, टॉमी आफोन्सो, हे सगळे आसले. पूण कोणें म्हाका असो आदार दिवंक ना तियात्रान येवपाक. पूण हांवें म्हजें तियात्र गांवान स्टार्ट केलें पयलें. सो म्हज्या गांवान हांवें तियात्र 2-3 तियात्र दाखयले आनी वन फायन डे हांव डायरेक्ट कला अकादेमी कॉम्पिटिशनाक येयलो पोजिसांव तियात्र घेवन. तो लोकांक इतलो लायक जालो. पूण अनफॉर्च्युनेटली हांव नवो कितें जालें तें, पूण म्हाका तो जो फर्स्ट प्रायज मेळपाक आसलो तो तांकां म्हाका डिनाय केलो आनी म्हाका सारको 5च्या जाग्यार हाडलो. पूण पणजेकार सगळे उलोवंक लागले तुजो तियात्र इतलो बरो आसलो पूण तुका तो मान फावो जावंक ना म्हण. पूण हांव डिस्करेज जावंक ना. सो नेक्स्ट इयर हांवें कॉमर्शियल सायडीन येयलो आनी सेम पोजिसांव तियात्र हांवें आमचो विल्मेक शॅरॉन हांकां घालून हांवें हो तियात्र दाखयलो आनी ताचे हांवें 25 प्रयोग केले एट द फर्स्ट अटेम्प्ट. म्हणटच एक कला अकादेमीच्या कॉम्पिटिशनांतल्यान म्हणजे जायते फावटी कितें तरी निराशा जाता आनी दुसरें एक दार खंय तरी उक्तें जाता. हय, ते भाशेन तुज्या जिवितांत घडलें. तुवें आयज मेरेन कितले सुमार तियात्र पालकाचेर हाडले? सद्या म्हणजे गांवांतले तियात्र अरावंड 5 तियात्र जातले आनी हे म्हाजे आतां कॉमर्शियल सायडीन स्टार्टींग फ्रॉम पोजिसांव टील आतां हांव गोंयचो सायबा म्हजे 9 तियात्र जाले कॉमर्शियल. एवरी इयराक हांव एकूच तियात्र काडटा आनी तो तियात्र हांव 2 सिजनां चलयता. कित्याक फास्ट काडून म्हाका ते थोड्या लोकांक म्हजो वावर जो
सगळ्या गोंयच्या लोकांक पावोंक जाय. ताका लागून हांव एकूच तियात्र काडटा आनी एकाच तियात्राचेर मन दवरता. कास्ट म्हाजे सेम आसतात. आमी खंय तरी अशीच एक बातमी वाचल्या की तियात्र कोण तरी बरयता, कांतारां कोण तरी बरयता, कॉमेडी कोण तरी बरयता, कांत कोण तरी बरयता, आनीक सगळें घुसपागोंदोळ, आनीक रायटर डायरेक्टर म्हूण बोलतोच जाता. हय, अशें केन्ना तरी तुज्या कानांत पडलां? म्हज्या कानान पडलां आनी हांव जाणाय. पूण हांव जाणा, पूण हांव ते उल्हास भायर घालूंक सोदिना. पूण हांव जाणा कोण कितें करता, कोणाक कितली कॅपेसिटी आहा बरोवपाची, कोण कांत बरयता, कोण कांतारां बरयता, कोण स्क्रिप्ट बरयता, हें सगळें हांव जाणा. आनी जायते जाण ह्या पालकार येयल्यात जे बिझनसमॅन, बिझनस करता पळय ते दुसऱ्याचे तियात्र घेवन पालकार येयल्यात आनी आपणाचो तियात्र म्हणून दाखयला. जायते जाण सिंगरूय येयल्या जे कांतार बरयला बोलत्यानीच, पूण आपूण कांतार म्हणून तो आपणाचे कांतार म्हणटा. जायते जाण कॉमेडीनूय येयल्या जे कॉमेडी दुसऱ्याची पूण ती आपणाची कॉमेडी म्हणून अशें वयर सरले. अशें जायते जाण आसा. सो एक सांगचें म्हटल्यार दीस तियात्र इज बिकम अ बिझनस. आनी जे कोण निजाचे तियात्रीस्ट आसा जे आपणाचे खूद बरयता ते केन्नाच वयर सरोंक पावोंक ना. देखून हांवें कितें केल्लें, हांव म्हजो दम सोडूंक ना. जेन्ना फर्स्ट तियात्र जेन्ना 2000 स्टार्ट केल्लो तेन्ना 2010 स्टार्ट केल्लो तेन्नासून हांव म्हजें लॉस पासून जाल्यार हांवें म्हजो दम सोडूंक ना. हांव म्हजें तियात्र करीत रावलो आनी आयज हांव ह्या पांवड्यार पावलो. खरेंच पास्कॉल, शाबासकी. दुसरें म्हटल्यार आतांच आमी जें डिस्कस करताले ताचेरूच आनीक थोडी भर घालता. सुरवातेक थोडे फावटी कोण बरो बरोवपी आसा ताका कांत बरोवंक येना, जावं कांतारां सगळीं ताचे लागीं घडोनात, पूण थोड्या दिसांनी तोवूय तयार जाता. सगळेच फावटी न्हू, पूण थोडे फावटी तो तयार जाता. आनीक तशें जावंकूच जाय, कारण दुसऱ्याचो आदार मेवल्या बगर आमी मुखार वचनात, कारण एका हातान ही ताळी वाजोना. म्हणटच तूं जायते फावटी कांतारां म्हणटना आमकां दिश्टी पडटा. तुजीं कांतारां तूंच कंपोज करता. हय. तुवें आयज मेरेन कितलीं कांतारां गायलीं आसतलीं? हांवें म्हज्या सगळ्या तियात्रांनी हांव 4 तरी कांतारां हांवूच कंपोज करता. तशेंच म्हजो जो ओपनिंग कोरस आसता तो हांव कोणाक कंपोज करूंक दिना. हांव म्हजें खूद ओपनिंग कोरस रेडी करता आनी म्हज्या एक्टरांक, सिंगरांक म्हणोंक दिता. पयलीं म्हजें जेन्ना इनिशियली हांव तियात्र काडटालो तेन्ना म्हाका थोड्यांनी हेल्प केला म्हाका ओपनिंग कोरस बी काडपाक. तेन्ना मातसो हांव पयलीं फाटीं जातालो घडये म्हजे कांतार घडये लायक जातलें ना तें. पूण मागीर हांव शिकलो. ताका लागून म्हजें कांत, म्हजीं कांतारां चडशीं हांवूच बरयता आनी हांवूय म्हणटा. आमच्या ऑडियन्साक एक खंयचोय वस कोरस? हय म्हणटा. हो म्हजो दोरया तियात्र आहलो आनी बरो फेमस जाल्लो. पूण तो ओपनिंग कोरस आनी दुसऱ्या कोणाक म्हणून दिल्लो, पूण तो ओपनिंग कोरस चड ब्युटिफूल आसलो. कसो आसलो तो? मनीस उठ्ठा वयसो तो सुर्या, उठ्ठोच म्हणटा काम सुरू करया, आवशी मनीस आसतात म्हणटा काम फाल्यांक दवरया, आयचो दीस सामेनी दोन सारुया या या या, दर्या दिता संवसाराक ती सोबिताय, वय सोबिताय, दर्या संवसाराची उदकाची बाय, दर्या देवाची रचना आमचे ताय, दर्या बावा सदांच सांबाळूंक जाय. खरेंच. पूण आयज दर्या जायते फावटी वादळ मोडान जावन दर्या कोसळत गेला, म्हणजे दर्याचे वेळो कोसळत गेल्यात. खरेंच आमी तो सांबाळ करूंक गरजेचें. आतां एक तियात्र तूं बरोवंक फुडें सोदता, जो प्लॉट तुजे तकलेंत येता, जी कथा तूं तयार करता, तुका हो तियात्र कागदाचेर हाडूंक कितलो तेंप लागता? खरें सांगचें म्हटल्यार म्हाका देवान एक देणें दिलां. तें इतलें बरें देणें दिलां की हांव तुका व्हडली हें मानना, पूण म्हज्यान एक 7 दिसांनी म्हज्यान तियात्र रेडी करूंक जाता. आनी हे जे हांव तियात्र म्हजें बरयता न्हू ते चडशें हांव फॅमिली हेचेर, ते आदी किजिलां जाताले तसले हेचेर बरयना. आय रायट फ्युचर ड्रामाज. म्हजें तियात्र चडशें फ्युचर, वॉट वील हॅपन इन फ्युचर. सो हांव तो एक इन्सिडेंट हांव केन्नाय पळयता तो हांव मनान दवरता आनी तो म्हज्या तकलेरूच तियात्र हांव रेडी करता आनी पेपरार घालता.
सो एक म्हाज्या फाटीं हांवें एक बरें 10 वर्सां पयलीं हांवें एक तियात्र अकॅडमी गोवान एक हांवें हें केल्लें स्क्रिप्ट रायटींग कॉम्पिटिशन तुमी कित्याक करना यू शूड डू द स्क्रिप्ट रायटींग सगळे डायरेक्टरांक हाडपाचे रायटरांक हाडपाचें बसोवपाचें आनी कोण तियात्र कितें बरयता पळय तें पळोवपाचें तांकां एक 3-4 वरां दिवपाचें पूण तो म्हजो पॉयंट तेंच्यांनी नाकारलो हांवें जनरल एज अ पब्लीक हांवें दिल्लो बट हांगा एक हें उठपण जावपाचें की कोण तियात्र बरयता कोण ना बरयता पूण हो पॉयंट म्हाजो तेंच्यांनी मानून घेवंक ना खरें म्हणल्यार तुजो जो पॉयंट आसा तो खूब वालोराचो जरी तर तशें जालेलें जाल्यार खरें बरयणार तुवें दिश्टी पडपाचें पळय सारकें खरें बरयणार निजाचे बरयणार आसा पयशे ना म्हणून ते फाटीं सोदतात ते येवपाक रेडी आहा पूण तांकां आदार दितलो कोण ना देखून ह्या वर्सांत न्हू हांव एक्टर सिंगर्स म्युजिशनाक रेडी कोत्ता कित्याक फाल्यां आमी मरोन गेल्या उपरांत एटलिस्ट पालक ते तरी सांबाळटले म्हणून कित्याक कोण कोणाक आदार दिना आतां कितें थोडे एक कांतार म्हणटात आनी आपूण व्हडलो सिंगर म्हणटा पूण तशें ना तुवें झोरोंक जाय झोरोन हांव सदांच म्हणटा झोरोन 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 तूं एक प्रोफेशनल जाता आनी तूं तेन्ना जोडूंक लागता सो हांवूय म्हणटा हांवूय व्हडलो डायरेक्टर न्हू पूण हांव झोरोत आहा बट आय नो वन डे द सक्सेस वील कम इन अ बीग वे म्हणून सो आय एम वेटींग आय एम डुईंग दीस तियात्र हांव सांगता की नॉट फॉर मनी एक म्हाजें हांव क्लियर कोत्ता हांव पयशांक लागून तियात्र करिना हे तियात्र हांव कोत्ता फकत म्हजी उर्बा आनी म्हजें बरोवप लोकांनी पळोवन म्हजो हांव गेल्या उपरांत हांव सोंपल्या उपरांत म्हजो उगडास करून बाबा तियात्र बरें बरयतालो म्हणून इतलेंच म्हाका जाय हय आल्फ्रेड रोजाच्या एका कांतारांतल्यान मनीस चंद्रिमात हय म्हणलां ताणें आनी तें घडलां म्हणजे तशे विचार तुजे मनांत आसात आनी जे तूं लोकां मुखार हाडटा हय पास्कोल बाब एक कांतार बरयतलो जाल्यार कितलो टायम लागता कांताराक म्हाका विथीन 1 hour आय कॅन रायट कांतार हय कांतार सारकें पॉलिश बी करून पूण हांव म्युजीक शिकोवंक ना म्हणून म्हाका मातशें ट्युनाचे प्रॉब्लेम जाता देखून हांव लोकांचे ट्यून घेता हांव मान्य करता लोकांचे ट्यून घेता कित्याक आनी मातशें मोडटा ते आहा म्हाका मातशें म्युजिकाचें मातशें मोडटा आनी दुसरे भाशेन करता सो म्हाका डिफिकल्ट ना आय कॅन एट द ड्रॉप ऑफ द हेड आय कॅन रायट अ सॉंग आतां तूं तियात्र पयलो बरयता काय कलाकारांक पळोवन तियात्र बरयता ना म्हजो ग्रूप आहा न्हू सो हांव जाणा अमक्या एक्टराक अमको रोल सूट जातलो म्हणून तेन्नाच हांव तो तियात्र बरयता नाल्यार कोणा कॅरेक्टरायजेशन जाता तें सारकें बरें जावंक जाय सो म्हाका अशें नाका की भुरग्याक हाडून जाणटो केलो तशें म्हाका नाका बिकॉज जेन्ना एक तियात्र चलता न्हू लोक तुज्या बरोबर वयता आनी लोक तुजे बरोबर तुवें तो मेकअप लायला जर तूं दोयो बी जाल्यार लोकांक कळत एका जाणटो केला मरे बरो एक्टींग करना म्हणून जाणट्याचेच दिवंक जाय तो कितलोय जाणटो आसूं म्हणजे तो रोल बरो उडयता आपणाचे हेतून सो तशें कास्टींग शूड बी व्हेरी गूड म्हणटच तुजो पंगड आसा आनी त्या पंगडाक जितले कोण बसतात तेच भाशेन तूं बरयता हय आतां तियात्र तूं फकत कॉमर्शियली कांय करिना कॉम्पिटिशनाकूय वता तर कॉम्पिटिशनाच्या तियात्राक तुका कितल्यो रिहर्सली करच्यो पडटात कॉम्पिटिशन म्हणजे हांव आतां कॉम्पिटिशन एकूच दाखयल्लो तियात्र तेज्या उपरांत ना त्या म्हाका हांव डिस्करेज जालो म्हाजें मन गेलें तेचें बट हांव कॉम्पिटिशन तियात्रांत थोडे नाचता हांव पण बॅड हें आतां कितें हें प्रोफेशनल नाचता म्हणटा ताका लागून मातसो फाटीं सरता बट हांव हेल्प करता जायते जाणांक कॉम्पिटिशन तियात्राक हेल्प करता कांतारा वाटेन ओ कितें डायरेक्शन जाल्यार करता बट इट इज अ गोश्ट डायरेक्शन पूण म्हाज्या कॉमर्शियल तियात्राक हांव सारको 1 म्हयनो घेता 1 म्हयन्यांतले फकत हांव सॅटर्डे संडे रिहर्सल मारता हांव म्हाज्या एक्टरांक जे चडशे कामाचे आसता न्हू तांकां हांव दुखयना सो सॅटर्डे संडे हांव म्हाज्या घरानूच वास्को म्हजो जो MBD क्वॉर्टर आहा तितूनच म्हाजी SI करता आनी सगळें म्हजी वेवस्था म्हजी मिसीस तें प्रोड्युसर शरण सो म्हजी मिसीस सगळी जेवणाची बी कांयच प्रॉब्लमूच ना सगळी SI इवन बँड पासून हांव आमच्या घरान हाडून मारता म्हाका तुजी चड आवड बाय कारण तूं म्हजे बरोबर सगळो पेज तुजे तकलेक घेवन काम करता आय लायक युअर स्टायल ऑफ वर्किंग म्हाका तुजी आवड बाय
सिंगा सर, PI सर, पोलीस इन्स्पेक्टर सर, होम डिपार्टमेंटान म्हाका नेमला सर तुजी रक्षा करूंक. I mean they have deputed me as your personal security officer sir. Inspector Silva, Yes, sir. आम्ही पर्सनली केन्नाच मेळोंक ना, पूण इट्स नायस मीटिंग यू. Thank you sir. पूण आनी एक सांगचें म्हणल्यार इन्स्पेक्टर सिल्वा, एक गांवचो लोक, एक कॉन्स्टिट्युएन्सीचो लोक सोबतो म्हाका बरो आसा. आनी म्हाका दिसना म्हाका इतकी सिक्युरिटीची गरज आसा ती. सर पळय पुलिसेक म्हायती मेवल्या की कोण तरी तुजेर आक्रमण करपाचें आसा म्हणून. देखूनच सर अशें केलां सर. आमच्या ऑडियन्सा पासून आनीक एक खंयच्याय कांताराच्यो 4 वडी. कांताराच्या वडली उदक आनी उजो तशेंच वारें तें हें सगलें बावा आमकां गरजेचें. हें सगलें नासतना जिवीत चलतें आसलें कशें. हें सगलें जावन आसा देवाचें देणें. संवसार पळयात देव चलयता, मनीस पळयात तो संवसारान येता. मनीस आपणाक जाय तशेंच तो कोत्ता. टासल पडल्या उपरांत देवाक उलो मारता. बरेंच पास्कोल बाब, म्हाका ह्या खिणांत उगडास येता की तुवें मदेंच एक उतर गोश्ट रायटर म्हणलें की आमी थोड्या दिसां पयलीं असेंब्लींत पळयताले की युरी आलेमॉन गोश्ट एअरपोर्ट म्हटलो. म्हणटच तियात्रांनी गोश्ट रायटर असतात. आसा गोश्ट रायटर आसा. म्हाका पासून आनी कोणाच्या नांवान कोणें फोन करता, बाबा तुका स्क्रिप्ट आमकां मेवतली काय म्हणून 50,000 60,000 दिवपाक रेडी आसा. बट हांवें एक निश्चय घेतला, हांव कांतारा आनी म्हजी स्क्रिप्ट केन्नाच इकचो ना. कांतारा म्हाज्या तियात्रान म्हणटा हांव दितां, बट आय वील नेवर सेल माय स्क्रिप्ट ऑर सॉंग्स फॉर मनी. हें म्हजो एक निश्चय. पूण तुवें केन्ना तरी दुसऱ्या कडल्यान कितें हांवें घेतला? इनिशियली जेन्ना म्हाजो तियात्र स्टार्ट कोत्तालो तेन्ना हांव कांत बरोवंक नको आसलो, पूण तेन्ना म्हाका म्हाजो कांत मारतालो जयवेद्य मायणा. पूण हांव जयवेद्य मायणान क्रेडीट दितालो सकयल, कांतोज बाय जयवेद्य मायणा म्हणून. आनी जरी तर हांवें कांतारा पासून हाडलें जाल्यार हांव एक एवरेज शोआक म्हाजी स्पीच दितां, बाबा पळय अमक्यान म्हाका अमक्यान हेल्प केलां, कांतारा अमक्यान धोडी म्हाका बरो दिल्ली. आय गिव क्रेडीट फॉर द पर्सन हू हेज गिवन मी द सॉंग्स आनी कितें. बट सद्या म्हाका कांताराची गरज ना, बिकॉज आय एम वेल एस्टेब्लीश एज अ सिंगर, एज अ कंपोजर, एज अ रायटर. सो म्हाका गरज पडना. फकत म्हाका टॉपीक कडेन जाल्यार आय कॅन एट द ड्रॉप ऑफ द हेड आय कॅन डू इट. खरेंच जो मनीस गोश्ट काडटा ताका ताचो फळ मेळोंक जाय. जे उद्देशी ताची उर्बा वाडटा आनी तो आनिकूय नवें कितें तरी करूंक पावता. पूण ताचे उरपाटें जालेलें आमकां जायते फावट दिसता आनी मागीर ते निराश जातात आनी मागीर म्हणटात आपणें ताका इतलो हेल्प करून कित्याक उपकारलें. आतां ह्या तियात्रांनी मुखार वेता आसतना आमचो जो एकवट आसा तोवूय तितलोच गरजेचो. आमी जरी तर एकवटान कामां केलीं जाल्यार आनिकूय मुखार पावतले. आदीं आमी पळयतात जायते आदले तियात्रिस्ट आमकां सांगतात की मुंबयचो तर एक तियात्र येता जाल्यार दुसरो तियात्रिस्ट दुसऱ्या सिजनाक हाडटालो, तिसरो तियात्रिस्ट फुडल्या सिजनांत हाडटालो. सो हे भाशेन जातालें. पूण आयज आमकां तें दिश्टी पडना. तुज्या नदरेन तुका कितें दिसता? म्हाका तशें दिसता. आतां पळय सगळेच डायरेक्टर सोदतात ह्या पालकार, पूण सगळेच तर डायरेक्टर जाले जाल्यार लोकांक भरपूर चॉयस मेळटा, बट द क्वॉलिटी मेळना. सो हांव म्हणटा कितें, म्हजें एक मत आसलें आनी तुवें म्हाका तें बरें कश्टान विचारलें. म्हजें मत अशें आसा की एक सिजनाक तर 5 डायरेक्टरांनी शो काडले आनी आमच्या सगळ्याच्या पंगडाचे लोक ताका नाचले जाल्यार नेक्स्ट सिजनाक आनी 4 डायरेक्टर काडून आमी एकामेकाक सपोर्ट करूंक जाय. कितें जालेलें हेतूंतले एक्टर ताका वयतले. जे आतां पळय हें जें पळोवंक मेळटा फकत मान्सून तियात्रांनी, पूण हें तर आमी तर एकामेका कडेन हें करून तर सिजनाक तर 4 डायरेक्टरांनी अशे शोज काडून आमी तांकां सपोर्ट केले जाल्यार तियात्र आनी क्वॉलिटी वायज भरपूर वयर पावतले. आनी सांगचें म्हटल्यार दुसरें, आमचे जेन्ना न्यू कामां तियात्र घेवन येता न्हू, लोकूय सुमार कोत्ता बाबा हेचो तियात्र
बरो आसतलो ना आतां पयलोच टायटल येयल्या उपरांत बोर्ड घातल्या उपरांत पेपर येयल्या उपरांत हेजो तियात्र बरो आसतना म्हणटा. पूण हांव सदांच सांगता लोकांनी तुमी येवन ताचो तियात्र पळयात आनी मागीर तेची तुमी चर्चा करात बाबा तियात्र कसो आहा तो. पयलें ताका फोंडान घालनाकात. कित्याक जायते जाण पयशे मोडटात आनी ह्या फिल्डान आपणाचो तियात्र पालकार हाडूंक सोदतात आनी जायते जाण एक तियात्र काडल्या उपरांत ते सोमतेच डावन वयता. कित्याक तांकां लोकांचो हें मेळना. जायते हांवें जायते 5-6 लाख म्हणजे लॉस जाला. बट द थिंग इज दम सोडूंक ना आनी दम सोडूंक ना म्हणून आयज हांव ह्या पालकार आसा आनी आजुनूय ताणटा म्हज्या वांगडा. कॉम्पिटिशनाच्या तियात्र जे जातात कला अकॅडमीचे जावं दुसरी कॉम्पिटिशनां हे तियात्र तूं पळयता? हय, सगळे तियात्र पळयता. पळय आतां ते तियात्र दर्जेदार आसतात. इनामां कशीं आसूं, इनामां कोणाक मेवलां तें दुसरे सायडीक दवरया, ताजेर आमी उलोवचें न्हू. पूण ते दर्जेदार तियात्र गांवांनी कित्याक चलना? ते तियात्र न्हू सांगचें म्हणल्यार कला अकॅडमी कॉम्पिटिशनाचे तियात्र जाता न्हू व्हेरी ब्युटिफूल आनी ते इतले दर्जेदार ते कंपेर करून आतां आमची महाराष्ट्रान नाटकां बी चलता न्हू तेंच्या त्या लेवलाचेर. पूण ते तियात्र गांवांत चलना. कित्याक जे ते कॉम्पिटिशनाक जी सेटिंगां हें हाडटात पळय ती ते गांवांत हाडूंक सोदिना आनी दे आर शोईंग इज द रियलिटी. आनी आमचो लोक असो आहा जे कॉमर्शियलान कितेंय दाखयल्यार लोक दे लॅप इट अप. पूण हे जे कॉम्पिटिशनान जी रियलिटी आहा न्हू ती तांकां लोकांक मानना. तांकां जाय कितें एक्टर येवन फुडें मायकाशीन हे आल्लेले जाय. हें कितें आसता कॉम्पिटिशन तियात्राक कितें तांकां ती स्पेस दाखयल्ली आसता. बाबा हांगासून हांगा थिंगासून हांगा वच अशें हें लोकांक मानना. ताका लागून लोक कॉम्पिटिशन तियात्राक वचना. पूण एक बरें जालां की हे फावट मारगांव कॉम्पिटिशन जावन हांवें पळयलां फ्रॉम द फर्स्ट शो टील द एंड शो लोक मागीर फूल जायत रावले आनी ह्या वर्सा लोकांक अनुभव जाला कॉम्पिटिशन तियात्र कशें आसा तें. स्लोली म्हाका दिसता ते गांवांनी चलतले. कित्याक हांवें पळयलां बाबा आमचो आले शिंदे मोर्जी ताणें कॉम्पिटिशनान तियात्र करून जे मागीर गांवांनी घालून घोडी ताका साश्टीन नांव ना आसतलें बट बार्देजान ताका नांव आहा. कित्याक ताणें तियात्र करून लोक तेची क्वॉलिटी जाणा आनी ही इज एक्सेप्टेड. तशेंच जे कॉम्पिटिशन तियात्र सगळे आसा व्हडले व्हडले डायरेक्टर तेंचे तियात्र स्लोली लोक एक्सेप्ट करतलेच. गोंयचे बायले पासून सगळे नुस्तें आमचे कडेन आमी फटाफट येतात नुस्तें रोखडे बायले धांवत येतात भायल्यान घेवन नुस्तें व्हरपाक. आमी फॉर्मालीन बाबा काय करना. हे पळय भाजी विकतात काय बरें तुमकां भाजी विकपाक जाता गो काय ना आमी बाबा खायना रे तुझी ती शाळेपणा हो दादागिरी ह्या म्हणजे घरात चलतेला सजवलो पिल्ले तू हांगा सरती काय तुका बोल्यास म्हाका राग येता. हांव तुजे खबरे काय पळय पयलो हांव तुज्या घोवाचो हांव PA आसता. मागीर तुज्या घोवाक कोणें किडनॅप केलो. बाय इलेक्शन जाली आनी हांव MLA जाली. MLA जावन हांव आतां मिनिस्टर जाली.
म्हजो भाव नाचलो ताका कडेन नाच केलो ताची जीप घेतली आनी हाचो सगळो फायदो तुवें घेतलो. तेन्ना बाय इलेक्शन जाली तेन्ना म्हज्या भावाची सिंपती तुवें घेतली. लोकां लागीं रिक्षा मागली आनी तूं निवडून आयलो. आतां तूं तियात्र कोत्ता कॉम्पिटिशनाचे तियात्राचो सगळे पळयतात म्हणटच कॉम्पिटिशन तियात्रान जें कितें वापरतात जावं जे भाशेन ताची मांडवळ आसता तसली मांडवळ तुवें तुज्या तियात्रान आपणावपाचो ऑफकोर्स हांव म्हाज्या तियात्रान ती मांडावळ सगळी कोत्ता इन्क्लुडींग द सोफा द टीवी द ऑल्टर हे सगळे स्पेशल वाजीस हांवें करून घेतल्या आनी हांव म्हाज्या गाडयेन घालून ते मुद्दम हांव सामान हाडटा आनी वता बिकॉज स्टेजीर एक कुदेल दवरली आनी एक मॅच दवरल्या म्हणून ते सेटिंगाचे लोकांचे हें वचना अनुभव ना. सो पीपल शूड गेट द फील स्टेज तुजी भरलेली आसूंक जाय. एटलिस्ट स्टेजीर कोण ना जाल्यार एटलिस्ट ते तुजे वस्तू पळोवन लोकांचे काळजां बरोवंक जाय. हांवें सगळें रेडी केलां म्हजें सगळें सेटींग म्हाजे कडेन आहा एन्ड आय यूज इट एवरी शोआक हांव न्यू कितें म्हजें सेटींग हांव रेडी कोत्ता आनी हांव ते सगळे हांव घेवन भोंवता गांवांनी पासून. आतां आमी दोन गजाली पळयतात, एक पल्स पळयतात आनी थोडे फावटी तपासून पळयतात कसो आसा. आतां तुजे बाबतींतल्यान तूं लोकांक जाय ते भशेन तियात्र दिता काय तुज्या मनांत आसा ते भशेन लोकां मुखार हाडटा? ना हांव लोकांक जाय तशें दिना पूण हांव जाणा लोकांक कितें जाय पळय तें. सो हांव म्हाजेय मतीन बरयतां आनी आय थिंक हांव बरयता दिसपाक लोकांनी एक्सेप्ट करूंक जाय बिकॉज हांव रियलिटी बरयतां आनी लोकांनी ती मानून घेवपाची. आनी जरी तर म्हजें तें सारकें ना जाल्यार लोकांनी म्हाका येवन सांगपाचें. आनी जायते फावट हांव खूब फावटी तियात्र जेन्ना हाडटा माचयेर म्हाका कोणें तर फाटल्यान येवन सांगलें बाबा हें तुजें सारकें ना न्हू, हांव सुदारपाची तजवीज करतात. तशेंच म्हज्या एक्टरांक घेवन सगळें हांव पोतून पयलीं स्क्रिप्ट पोतून आसा बाबा रॉंग आहा जाल्यार आतांच सांगात, आतां करेक्शन करुया. मागीर हांव दोग जाण भायले हाडटा आनी पळयता तांकां बाबा हें सारकें आहा जाल्यार पळयात आनी तेन्नाच हांव फुडें वता आनी मागीर फुडें तियात्र चलता मिस्टेक कोण काडटा ते हांव सुदरायत रावता. म्हणजे खरेंच पास्कोला बाबतींतल्यान आमकां एक बरी गजाल दिश्टी पडटा ती म्हटल्यार ताका तियात्राचो मोग तो तियात्राच्या मोगान लासता आपलो तसो तो दुसऱ्यांचेय तियात्र पळयता आनी जे भाशेन ताका जे सजेशन दुसऱ्या लागच्यान मेवता ताचे उद्देशी तो सुदरोवंक प्रयत्न करता. सदांच खालतो रावपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार तो मुखार पावता पूण एक स्ट्रेट फॉवर्ड जें मनांत आसता तें तो उक्तेपणी परगट करता. पास्कोल बाब वेळांत वेळ काडून तो आमच्या स्टुडियोंत आयलो, तुजे विचार तुवें उक्तेपणी परगट केले ते पासत खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खोलायकतान चड आनी चड तुका देव बरें करूं. देव बरें करूं देवतन बाब. खरेंच हांव तुजो उपकारी तुवें म्हाका ह्या चॅनलार हाडलो म्हणून. तशेंच हांव उपकारी प्रुडंट मिडिया ताणें म्हाका ही संदी दिली म्हणून म्हजे काळजांतले उल्हास भायर काडपाक. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. पळयत रावात तुमी आमचे सगळ्यांतलें बरें चॅनल प्रुडंट मिडिया. इतल्यानूच पास्कोल फेर्नांडीसा सांगता कायची इमाणकामध्ये कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयता. हांव पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस.